आज आमचे बरोबर आसात हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन डॉक्टर विवेक नायक दोळ्यांचे तज्ञ दोतोर. तुमच्यो दोळ्यांच्यो ज्यो समस्या आसात तांच्याशी तुमच्यानी आमकां फोन करून प्रश्न विचारूं येता. नंबर आसा 24904444 आनी 24904445. प्रश्न विचारतना घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात. डॉक्टर प्रश्न फुडलो विचारपाक तुमकां एक अतिशय म्हत्वाचो प्रश्न विचारता जो हालींच्या तेंपार म्हणजे इन दीस करंट डे इज ऑफ प्रायम इम्पॉर्टन्स. दोळे येतात ही किंवा सोर आयज किंवा कंजंक्टिव्हिट ही साथ आसा ही कित्या खातीर जाता आनी हाऊ टू प्रिवेंट आनी हाऊ टू टेक केअर ऑफ द आयज ड्युरिंग दीस फेज. बरोबर. एक नॉर्मली कंजंक्टिव्हायटिस म्हणजे इन्फेक्शन ऑफ द कंजंक्टिव्हा. सो हे युजली बॅक्टेरियल किंवा व्हायरल असता आणि इट ऑकर्स ड्युरिंग चेंज ऑफ सीझन, से फ्रॉम रेनी सीझन टू विंटर ऑर फ्रॉम समर टू रेनी सीझन. तेन्ना कितें जाता बॅक्टेरिया जावं व्हायरसीस ज्यो डॉर्मंट आसता आनी चेंज ऑफ वेदर मेक्स दॅम लिटल बीट अनइजी ऑर डिफिकल्ट एक्टीव कशें जाता. आनी मेनी ए टायम्स इट इज अ ट्रान्समिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो कोणाक तर एक ल्हान भुरग्याक घरान पावली जाल्यार पेरंट्स वील गेट, फ्रॉम पेरंट्स इट ट्रान्सफर्स टू द वर्क प्लेस, फ्रॉम वर्क प्लेस टू मेनी अदर प्लेस. म्हणजे एक्चुअली इट इज अ ट्रान्सफर टू फोमाइट्स. म्हणजे बोटाक लागून तूं समज दोळ्याक हात लायलो जाल्यारच तुका येता, किंवा दोळ्याच्या डॉक्टराक दोळे चड करून येना पळय. बिकॉज वी इनवेरिएबली कितें जाता की दोळ्याक तोंडा भोंवतणी हात लावपाचे चान्सीस आर लेस. वेरेज एज अ जेंटलमॅन वॉट यू डू वेन यू गो अँड विजीट समबडी, पयलीं तूं लेस काडटा, मातसो तोंडा पुसिले सारकें करता, किंवा मातशें कितें तरी हात खंय लायतलो तरी. दोळ्याक हात लायता तेन्नाच तें इन्फेक्शन तुजे दोळ्यान पावता, ना जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट. इवन इफ यू आर गोईंग विथ द पेशंट विथ कंजंक्टिव्हायटीस तुका जावपाचे चान्सीस कमी. अच्छा, म्हणजे म्हाका आसा डॉक्टर आतां म्हाका एक कळ्ळें की हे जे दोळ्यांचे दोतोर आसा ते केन्ना शेक हँड कित्याक करनात तें म्हाका आतां कळ्ळें. म्हणजे ओके, एनीवे हाऊ टू टेक केअर ड्युरिंग दीस. म्हणजे हे जे प्रायम सीझन आसता किंवा म्हणजे लायक सी स्कुलांनी सुद्दां जाता तुम्ही म्हटलें, म्हणजे तुमी बरोबर. आनी ही जी परंपरा आसा न्ही, इफ यू सी इंडियन कल्चर, लायक वी नेवर यूज टू शेक हँड्स, नमस्कार. म्हणजे मेनी थिंग्स वूड हॅव बीन अवॉइडेड बाय दीस कॉन्टॅक्ट, लायक पर्सनल कॉन्टॅक्ट वूड बी ओनली विथ द close person, not with everybody. So there are chances of this. So infection was being cut down, like बाजारान गेलो चप्पल भायर काडले, आता शूज घालून आमी ठेवले सगळ्याक धरतात. सो दॅट इज ऑल्सो करेक्ट. म्हणजे डॉक्टर म्हाका एक प्रश्न आयलो आसा तो घेवया. हॅलो हॅलो डॉक्टर, म्हाका विचारपाचें आसलें की जेन्ना फ्लॅश फोटो जेन्ना आमी काडटा पळय तेन्ना कांय रातचे अशे फोटो येता की रेड लायट फोटोवान तुका दोळ्यांतल्यान दिसता पडटा, झळकता रेड ऑर येलो लायट. कित्याक लागून तशें? इट्स अ रिफ्लेक्स ऑफ लायट विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेटिना बॅक थ्रू युअर प्युपील. आणि वेन यू आर नॉट अवेअर युअर प्युपील टेन्स टू बी डायलेटेड. लायट जेन्ना पडटा तेन्ना बुबूळ कन्स्ट्रिक्ट जाता, आनी जेन्ना तूं पयस पळयता किंवा वेन यू आर अनअवेअर लायक काळखान पळयता तेन्ना बुबूळ मोठे जाल्ले आसता, आनी बुबळाचेर जेन्ना लायट घालता तेन्ना सेम लायट इज रिफ्लेक्टेड बॅक. इट इज विथ अ फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड दॅट अ लायट इज रिफ्लेक्टेड बॅक. द प्युपील वील टेक सम टायम टू रिएक्ट. अच्छा. That pupillary reaction time is slower than the light going and coming back through the eye. ताका लागून तुका तो रेड रिफ्लेक्स किंवा येलो रिफ्लेक्स दिसता, which is a healthy sign. Reflex coming through an eye आणि इतलो ब्राईट दिसता जाल्यार इट इज अ हेल्दी सायन दॅट युअर आय इनसायड इज नॉर्मल. सो जस्ट दोळ्याच्या डॉक्टरा कडेन वचनासतना एक टेस्ट तुमचो जावन की बाबा हाचे दोळे बरोबर. बरें आसा डॉक्टर, म्हाका सामको एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो. हां हांव मोयरासान उलयतां. उलय. म्हजें प्रॉब्लम आसा ते आय एम सफरींग फ्रॉम रेटिना पिगमेंटोस. ओके. एंड इज देर एनी आतां कितें जाल्लें आहा कितें रिसर्च ओ कितें हा मेडिसन ओ मेडिसीन म्हळ्यार म्हजी तोकली केन्नाय न्ही पूल जाल्ल्या भशेन दिसता. एके वाटेन केन्नाय काना लागीं केन्नाय फाटल्यान अशें पूल. आनी कसले न्यूरो सर्जन अशें गेल्लें तेन्ना तो म्हणटा इट इज मे बी रिगार्डींग युअर आयसायट ओली. तशें जावं येता ना. कितें आसता न्ही, रेटिनायटीस पिगमेंटोजा जेन्ना आसता मनशाक तेन्ना ताज्या बरोबर काही प्रकारची दुयेंसां आसता. आयकुपाक कमी येता, किंवा आनी एजींग फास्टर जाता, किंवा ग्लावकोमा म्हणून आसता. अशें म्हणजे ठरावीक एक ग्रूप ऑफ सेट्स आसता, म्हणजे बॉडीली डिफॉर्मिटीज आसूंक शकता. सो very good. No, I'm just saying. I'm just saying, yeah. Don't feel bad. हे कशें आसा न्ही, मीन्स ओनली रेटिनायटीस पिगमेंटोजा पर सी इज रेअर, इज मातशें कमी प्रमाणात. म्हणजे देर मायट बी समथिंग लायक विच कूड हॅव बीन मिसडायग्नोज, अंडर डायग्नोज, बट लीव असाइड एवरीथिंग. इफ शी हॅज अ विजन विथ विच शी कॅन डू हर वर्क टिल दॅट टायम लेट हर कंटिन्यू.
कळतं का नाही. नाव देर आर सम एक्सपेरिमेंटल स्टेजीस वेअर दे हॅव रेटिनल इम्प्लांट्स आणि हे कशें जाता चिप्स घालता ज्याच्यामुळे लोकांक जे विज्युअल सेन्सेशन येता बट इट विल बी नेवर लायक युअर गॉड गिवन आय. कळतं का नाही. इट इज नॉट लायक यू आर कनेक्टिंग अ बॅटरी इज गॉन आणि ती बॅटरी तू काढून दुसरी घालता ना. यू विल हॅव अ विज्युअल सेन्सेशन्स विच विल बी सिमिलर टू गो अराउंड लायक फॉर अ नॅव्हिगेटरी विजन. नॅव्हिगेटरी म्हणजे ह्या रूमांतल्या त्या रूमान अशें भोंवपाक तुका स्वताची काळजी घेवंक शकता इतलें विजन तुका मेळोंक शकता. बट वॉट वी हॅव एज अ गॉड्स गिफ्ट इज रियली प्रेशियस. डिफरंट एंड हॅज टू बी प्रेशियस. मातसो डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो डॉक्टर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. म्हजो प्रश्न आहा एक म्हयनोभर जालो म्हजो दावो दोळोच फक्त दुखता. म्हणजे मातसो सुजलेल्या भशेन दिसता आनी अशें मलपे धापतना अशें कितें लागलेल्या भशेन दिसता. एक 2-3 वर्सां पयलीं म्हाजो तसो जातालो पूण एक हांवें डॉक्टरा कडेन गेलो तेणी म्हाका वखलो दिलें. एक 6 म्हयने सुमार वखलो आनी परत म्हाजो सुजपाक लागलो. तर डॉक्टर म्हणपाक लागलो की आतां तुजो नंबर वाडलो तो सारको जाला आतां तुका लावपाची गरज ना. पूण परतय म्हाजो तसो सेम जावपाक लागला. कित्याक जावंक शकता? दोळ्यांतल्यान दुखां येता? ना दुखाव बी अशें कितें येना. काम कितें करता? काम कंप्युटरार एक 2-3 वरां तरी म्हाका करचें पडटा काम. आनी एज कितें? एज 40. Actually, it is difficult to answer. Like supposing somebody says, आपल्याक मातशें एक दोळो दुखता 2-3 वरां काम करता. It's means it becomes uncomfortable for me to answer. म्हणजे अशें आसा की कॉन्क्रीट पळयल्या शिवाय सांगूंक शकना. सो आयदर यू हॅव टू मीट अ डॉक्टर दोळ्याचे डॉक्टर जे सगळ्यो सुविधा उपलब्ध आसा जे प्रॉपर एक्झामिनेशन इव्हॅल्युएशन जावं शकता. कित्याक कांय ना म्हटलें जाल्यार इफ ही टेक्स अ ब्लँकेट परमिशन लायक सेईंग दॅट आपल्याक कांय ना सांगलें डॉक्टर अशें जावंक जायना. मिसलिडींग जावपाक जायना. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो. माझे वय 71 आसा. माझ्या डाव्या डोळ्यामध्ये ग्लुकोमा झालेला आहे आणि उजव्या डोळ्यामध्ये 3 वेळा रेटिना डिटॅचमेंटचे ऑपरेशन झाले. लास्ट ऑपरेशन वॉज 2007. टीव्हीचा आवाज मस्त कमी करा तुमच्या. विचारात. 2007. तर आता विचारता की ह्या डोळ्याची विजन सारखी ब्लड दिसता म्हाका उजव्या डोळ्याच्यान. आणि म्हाका दुसरो काही प्रॉब्लेम काय ना. ब्लड प्रेशर आणि डायबेटीस काय ना. व्हेरी गुड. तर मेडिसिन घालून कितें आणि इम्प्रुवमेंट जावपाची कितें ट्रिटमेंट आसा? आणि पयली एक तुका एक कंप्लीट चेकअप केल्यार खंयचो एक दोळ्याचो डॉक्टर तुका व्यवस्थित सांगूंक शकतलो. तातल्या तातून तुमी सांगला त्या प्रमाणे 3 दोळ्याचे ऑपरेशनांनी सो एक डॅमेज जे आसता प्रत्येक ऑपरेशनान मातशे मिनिमल डॅमेज जाताच. जशें तुमी गाडी एक सारकी करपाक गेली एक टायर काडटा आसतना खंय तरी झरको पडटलो टायरा स्पॅनर लागता आनी कितें दुसरेंच जाता. त्या प्रकारची ही ह्युमन बॉडी इज ऑल्सो लायक एन इंजीन. एक करपाक गेले मातशें डॅमेज जाता. रेटिनल डिटॅचमेंट म्हणटा हे इज अ मेजर ऑपरेशन. जेन्ना केन्ना हे जाता तेन्ना सम अमाउंट ऑफ परमनंट डॅमेज इज ऑलवेज देर. इट विल बी नेवर बी बॅक टू नॉर्मल. आनी तातूंतल्या तातूंत तांकां जोशी सरांक आपले ग्लावकोमा आसा. ग्लावकोमा इज ऑलवेज बायलॅटरल. दोनूय दोळ्यांनी आसता. आतां कितें जाता रेटिनल डिटॅचमेंट जालें जाल्यार एक चान्स आसा की ताचें प्रेशर त्या दोळ्याचें कमी उरोंक शकता. ऑपरेशन जाला पळय तें. म्हळ्यार ग्लावकोमा एंड रेटिनल डिटॅचमेंट इन बोथ आयज म्हणजे इज अगेन लायक इन अ ड्रेडफूल कॉम्बिनेशन. हय वन आय म्हळ्यार कितें आसता न्ही तेच तुमकां म्हणटा ग्लावकोमा इज नेवर इन वन आय. इट इज ऑलवेज एट युअर एज इट इज ऑलवेज टू बी कन्सिडर इन बोथ आयज. इवन इफ इट इज लेस इन दॅट आय यू हॅव टू टेक ट्रिटमेंट. बेटर टू टेक ट्रिटमेंट बिकॉज बाय पुटींग वन ड्रॉप यू आर सेविंग समथिंग. बट बाय नॉट पुटींग ड्रॉप्स यू कॅन लूज मेनी थिंग्स अँड in the end come up to the same treatment. So prophylactically it's better to take treatment. म्हणजे आपल्या डोळ्याचे परत इव्हॅल्युएशन केल्यार बरें पडटलें. मातसो डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो. हॅलो दोतोर. दोतोर एक पेशंट एक तेका स्ट्रोक मारलो आनी स्ट्रोक मारल्यान तेका 4 म्हयने जाले पूण तेगे दोळे भितर वयताय आनी ओडोन येताय तेका न्हिदेक दिसता आनी घुंवळ येता. मागीर दोतोरा बोले वयलो तेका दोतोरा बोगले वयल्या पासून तेगे ते सारकी जालो नाय. दुसरो प्रश्न आनी एक पेशंट आहा ती सदांच तेगे गो पिवन येता म्हूण ती रडत आसत आनी आतां तेगे तकली उसळटा दोळे बंद नाय म्हणटा ते
ते हेज्यान ते दोळ्यान मार बसव जाय तू. म्हाका खरं म्हणजे दोन्ही प्रश्न सारखे कळून ना, पण दोतोर तुमकां एक कळ्ळे ते म्हणटा की एका पेशंटाक स्ट्रोक आयिल्लो आसा. तर सो स्ट्रोक जेन्ना येता युजली प्रेशराचे दुयेंसान येता. सो प्रेशर वाडटा कितें तरी जाता, खंयची तरी ब्लड वेसल बंद जाले किंवा हार्ट दुयेंसान ब्लड वेसल बंद जाता. आनी ही जी बंद जाता जेन्ना आतां सपोजींग इफ इट इज इन द ऑक्सिपिटल कॉर्टेक्स देन दोळे बरे आसतना सुद्दां मनशाची नजर वता. So in addition to his disability, he can also have visual disability in the sense a complete or almost near loss of vision in both eyes. It's possible. So if तशें तर जाल्लें आसा ते स्कॅन किंवा MRI केल्यारूच कळटलें आनी कित्या कारणान जालें डॅमेज आनी इफ इट इज नॉट देर then his vision should be regained with the glasses only or a cataract surgery. बरं डॉक्टर मातशें विचारता, मातशें ट्विस्टेड होच क्वेश्चन मातसो ट्राय करून की खुबशे फावटी इन कोर्स ऑफ टायम थोडेशे जे म्हणजे डिसेबिलिटीज आसा, म्हणजे समजा हाताचे मुवमेंट्स पांयाचे मुवमेंट ते इम्प्रूव जाता किंवा तो टू बॅक टू द नॉर्मल सुद्दां जाता. वॉट अबाउट दीस विज्युअल इम्पेअरमेंट, ते सुद्दां नॉर्मल येऊ शकता? जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी आय एम आस्किंग. ना, ही ज्यो आमी बॉडीली डिफॉर्मिटी आसा न्ही, इट कम्स ओनली विथ फिजिओथेरपी or physical exercise. If person is determined, he will get the tone, but not to the tone of say grade 4, grade 5, but 2, 3, which is able to manage himself. तशेंच दोळ्याचे जे आसा न्ही, if there is a possibility, just a small improvement from hand movements close to face. If there is loss of vision, it is difficult to get back. परते येवपाक very difficult because हे जे दोळ्याचे जे सर्क्युलेशन आसा ते सामके मायक्रो सर्क्युलेशन. सो ते सर्क्युलेशन परत रिएस्टॅब्लिश जावपाक डिफिकल्ट. बरं, तांचो दुसरो क्वेश्चन म्हाका कळिल्लो, म्हणजे कोणाचो तरी घोव सोरोप येता अशें म्हटलें, तें म्हाका कळ्ळें. हय, सोरोप येता आनी आतां इतलेंच कळोंक ना म्हाका की पेशंटाक दोळ्याचे त्रास आसा काय ताजे रिलेटिव्हाक कितें तर तो घरान कटकटी करता. सो बोथ वेज क्वेश्चन इज इम्पॉर्टंट. वन इज द सोशल एविल ऑफ ड्रिंकिंग, ओवर ड्रिंकिंग. आनी सोशल इविलान कितें जाता की घरांतल्या लोकांचें सूख पिड्ड्यार जाता. सो पयशे आसून तूं घरान दूख ओडून घेता अशी गजाल जाता. अल्कोहोल घेवन ताका जे त्रास जावपाचे आसा की ताजे ऑप्टीक नर्व वचूंक शकता, नजर तेजी कमी जावंक शकता, माल न्यूट्रिशन ताका जावंक शकता. आनी उलट अशें तर कितें प्रेशराचे आनी कितें तर दुयेंस एडअप जाले ताका विथ एज, ही इज इन डबल प्रॉब्लेम. डबल. सो इन शॉर्ट ताणें सोरोप बेगीतल्या सोडपाचो ही गरजेचें. म्हणजे तो स्वताक हेल्प करतलो आनी बाकीचे आपल्या घरातले लोक तांकां हेल्प करतलो. कांय जोडना जाल्यार जाता, म्हटल्यार लोकांक घरातल्या लोकांक तरी त्रास कमी. डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. हॅलो डॉक्टर, म्हापशा हांगच्यान उलयता. म्हाजे न्ही दोळे आसा पळय, दोळ्या सकयल म्हाका दोनी दोळ्या सकयल म्हाका अशें सुजिल्ले सारखे जाता. वकलो एक्चुअली काय लायना हांव, पूण दोनी दोळे म्हाजे सकयल डेली सदांच सुजिल्ले कशें आसता. काम हाऊस वायफ. एज 37. येत मग सकयल सुचता पळय ते सकाळी उठल्या बरोबर सुजिल्ले भशेन दिसता की अशें मदीं सांजचे बी सुजिल्ले आसता म्हजे. आनी पयलींच्या फोटोवार चेक केला, पयलीं आसले नासले ते? पयलीं ना, हे म्हाका आतां 7-8 वर्सां जालीं अशें सुजिल्ले. आनी ताच्या आईक किंवा रिलेटिव्स फॅमिलीन कोणाक अशें आशिल्लें ना? कोणाक ना. बिकॉज मेनी अ टायम दिस ऑर्बिटल सेप्टम जे आसता न्ही ते वीक कशें आसता, आनी स्पेशली इन लेडीज इट इज मोर विकर, कळ्ळें तुका न्ही. सो इफ दे डू एनी एक्टिविटी, स्ट्रेनस एक्टिविटी, लिफ्टिंग एनीथींग हेवी, दोळ्याचेर फोर्स जसो येता ते अशें मातशे विकनेसान ते अशें मोठे कशें दिसूंक शकता. बट सायड बाय सायड एक किडनीचे दुयेंस बीन कितें आसा जाल्यार पळोवपाक जाय, एलर्जी आसा जाल्यार रूल आउट करपाचें, प्रेशर आसा जाल्यार रूल आउट करपाचें, वकलाचो नंबर आसा जाल्यार पळोवपाक जाय. आनी इतलें तर कांयच ना. आनी ओन्ली दॅट स्वेलिंग इज देर, इट मे नॉट बी ऑफ एनी डिसीज. बट मोस्टली किडनी कितें आसा जाल्यार चॅक करपाक जाय. बिकॉज दिसा न्हिदिल्ल्या नंतर पांय किंवा दोळ्याचे इन द चान्सेस बरोबर, मागीर तांच्यानी प्रॉपर इव्हॅल्युएशन करून घेतलें मातशें बरें पडटलें. डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो. हॅलो. हां. एक्चुअली म्हाका 2 प्रश्न विचारपाक जाय. दोनूय विचार. फर्स्ट क्वेश्चन असा की आता थोड्यांक चश्मा लागता पळय, यंग एजीचेर, अराउंड 20 बीन म्हणू शकता. आता सपोज कोणाक लागू उपकारना फुडें कितें प्रिकॉशन्स कितें घेवं शकता?